जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगलें देवाचें आनी देवाक जिखून घेवंक आमचे लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करप हो जावन आसा एक उत्तम त्याग. हें जावन आसा एका शिसाचें वर्तेपण. देवा पेल्याचे मोगा सेवे पासत. हीच शिकवण आयचे देव उतर आमकां दिता. आपल्याक कसलोच आदाव ना, फायदो ना म्हूण दुसऱ्या कडच्यान जावं एक शाबासकेचें वो दिनवासनेचें उतरूय मेळचें ना. हें जाणा जावन पर्यान आपल्या देशाच्या भयणी भावांचे निबेल मोगा आनी तांच्याच बरेपणा पासत जो कोण कश्ट त्याग कोत्ता असली जाणवाय उत्तम दोजेची अशें आयच्या पयल्या वाचपांचो बरयण्यार म्हणटा. जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलो करून ताचो खरो शीस जावंक सोदतल्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान पावलून ह्या जेजूच्या शिसान दिल्ली शिकवण भोव मोलादीक. पावलून बरयल्ल्या पत्राचेर सार म्हणल्यार ओनेसिमा ह्या मनशाक कोण भाशेन फिलोमेन मात्मीकपणान वागयचो हाचे विशीं तरेकवार कारणांक वरवीं पावलू मागता. जोरी पावलूच्या एका आपोस्लाच्या अधिकारान फिलोमनाक ओनेसिमासाक परत स्विकार म्हूण हुकूम करूंक जाताले तरूय तें करूंक पावलू मोगा ल्हानविकायेची वाट विंचता आनी आपली विनंती नाजूकपणान पावलूंक फिलोमेना कडेन मागता. आयचे शुभ वर्तमानान एके वाटेन क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक सोदतल्या शिसांचो कायदो कितें तो दाखोवंक तो जाणून नियाळून आपणाक सुचयता, जाल्यार दुसरे वाटेन कोण भाशेन मुनयारांनी आपलें कार्य उच्चीन पाळचें ताचेर भर घालता. आपल्या फाटल्यान येतले आनी आपलो पाटलाव करूंक उमेद दाखयतले उरपंचीक तांणी ही यात्रा सुरू करची पयलीं ती खंयच्या आनी कसल्या नागरांक हात घालता तांणी तांचे नेम कितें आनी ते कशे पाळचे हाचे वयर जेजू तांकां शिटकायता. आपले शीस जावंक जेजू आमकां बळ करिना, ती जावन आसा आमची खुशी. ह्याच मोनान जेजूक आमच्या जिविताचो जबाब उदारपणान दितना आयचे शिकवणे वरवीं शीस जावंक जें कितें गरजेचें तें करूंक प्रयत्न करुया. जायते पावटी कुर्साविणें जेजूक परगटलोलो आमी आयकता आनी जेजूचे आमी शीस जाल्यार जिवितांत सगलें सोंपें जातलें म्हूण दुसऱ्यांक पोलकें आस्वासन दिता. असली शिकवण जेजूचे शिकवणे आनी आमच्या खासगी जिवितांत कुटुंबांत व समाजांत कश्टांत दोगदां आडकोळी दुमाळ्या मदें पर्यान जेजूचो नीज पाटलाव करूंक ताचे अखंड शीस जावया आनी तो बासायता तें तारण आमी जोडटलीं. तो देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अणभवंक आनी ह्याच मोगान आमच्या गरजेवंत भावा भयणींक उत्रानी आनी कोर्न्यांनी दाखोवंक क्रिस्ताचे जिवे गोवाय आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं खतखत्यान मागुया.